आज आम्ही हांगा चिखले मोर्मुगांव तालुक्याची इनफ इज इनफ मिटींग घडून हाडली आणि तातूंतल्यान एक कमिटी आता स्थापन करपाचे एक प्रस्ताव हांगा मांडला आणि कांय डिसिजनां घेतल्या. 10 पॉयंट चार्टर कसो फुडें व्हरपाचो लोकांपर्यंत, 10 पॉयंट चार्टराचे आनीक लोकांपर्यंत जागृताय वाडोवपाचें एक डिसिजन जाला. तेच भशेन एक लोकल कमिटी आसची, तालुका लेवलची कमिटी आसची. हांगा सुमार 40 ते 50 लोक आता अटेंड जाल्ले आणि सगळ्यांनी एकूच निर्धार आणि एक निर्णय घेतला म्हणटा तो गोंयान जे चल्ला तेजेर इनफ इज इनफ म्हटला आणि ह्या फुडें जे हांगा स्थानीक विशय आसतले रिजनल इश्यूज तेय बी ते आपल्या लेवलाचेर अंडर द बॅनर इनफ इज इनफ ते आपले सॉल्व करतले आणि कितें जायना ते मागीर इट विल बी रेफर्ड अप. सो टू प्रोंगड अप्रोच. वन इज 10 पॉयंट चार्टर आणि दुसरो म्हणटा तो त्यांचे तालुक्याचे लोकल इश्यूज. म्हजें नांव गोविंद शिरोडकर, हांव चिमलचो. तर आयज जस्टीस डॉक्टर फर्दिन रिबेलो सर हांच्या अध्यक्षते खाली आयज हांगासर चिखले मोर्मुगांव तालुक्याची जी पळय बैठक जाली तितून आता सरान सांगला त्या प्रमाणे तेजे 10 पॉयंट चार्टर जे आसा हे सगळे आमच्या गोंयकाराच्या बऱ्या खातीर, गोंय राखून दवरपा खातीर जस्टिसान तयार केल्ले आसा आणि हेचेर सर्वसंमती जावन हे आमी आमच्या लोकांपर्यंत पावोवचे आणि गोंय वाचोवपा खातीर हे जे 10 पॉयंट जे आसा पळय काय स्पेसिफिकली जर 39A जे हें आसा सेक्शन जे आसा पळय न्हू जेच्या अंडर आता सगळे परते सेटलमेंट जोना जे सगळ्यो जागा जे आसा हे घालपाचे आणि सगळे करपाचे जे पळय गव्हर्मेंटान जे कितें चलयल्लें आसा काय न्हू तेका आमी सगळ्यांनी कितें करप आसा हो विरोध करप खूब गरजेचें आसा. कारण हो जो हेका लागून ह्या कारणां खातीर आमी संपूर्ण गोंयकार जे आसा ते एफेक्ट जाता. सो म्हजो एक उलो आसा, आमी तर सदांच म्हटलां आतां की जेन्ना आमी आमचें एजिटेशन जालें युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभा खातीर की आमी चिंबलकार ज्या ज्या ठिकाणी आमच्या गोंयकाराचेर अन्याय जातलो, आमच्या हिता आड हे सरकार जर काम करतले, नवीन नवीन जे कितें कायदे जर करतले जायत जाल्यार त्या वेळार आमी चिंबलकार आसा ते आमच्या गोंयकाराच्या बरोबर आसतले. आणि हांव तुमकांय सांगता की हो जो मोमेंट जो आसा गोंय साल्वार करपा खातीर प्रत्येकान जशी तुमकां भूक लागता आणि भूक लागल्या नंतर आमी आमच्या पोटाक कितें तरी मेळोवपाचो प्रयत्न करता, ही एक आमची भूक आसा की गोंय आमचें साल्वार करपाची. आणि ही जर भूक जर अशी आमचे जर मिटोवपाची जर आसा जर जायत जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान आयज भायर सरचें पडटलें आणि इनफ इज इनफ ही जी आमची संघटना आमी बांदलेली आसा. आता आमी गांवांनी वयतले आणि ते अवेअरनेस करतले. ह्या अवेअरनेसान सुद्दां आमचे जास्त करून जे आमचे तरणाटे आमचे जे आसा, कारण हे जे आमी कितें करता हे कोणा खातीर, आमचे येणारे जे जनरेशन आसा त्यांच्या खातीर, हे गोंय राखून कोणा खातीर दवरता, तुमच्या खातीर हे सगळ्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा. देव बरें.